पळय गोंयची राजभास कोंकणी काय ना. कोंकणी आंदोलन जेन्ना सावन सुरू जालें तें ओपिनियन पोला पासून सुरू जालें खरें सांगपाचें म्हणजे. कारण आमकां महाराष्ट्रांत वचपाचें नाशिल्लें, आमकां रावपाचें आशिल्लें गोंयांत. गोवा दमण आनी दीव हो संघ प्रदेश आशिल्लो आनी ह्या संघ प्रदेशांतलो एक भाग गोवा हो महाराष्ट्रांत घालपाचो ठरिल्लो. 16 जानेवारी 1967 ह्या दिसा ओपिनियन पोल वोटींग जालें आनी तातूंत आमचें गोंय वेगळें उरलें. कित्याक उरलें? कारण आमकां महाराष्ट्रांत वचपाचें ना म्हणून. म्हणजे महाराष्ट्राची राजभास मराठी. तेन्ना आमकां जर मराठी कडेन वचपाचें ना जाल्यार आमकां गोंयांतूच रावपाचें हो तो निर्णय आशिल्लो. लोकांनी मतदान केलो काय ना. आनी लोकांनी मतदान करतकच त्या उपरांत कोंकणीक साहित्य अकादमीची मान्यता मेळ्ळी 1975. त्या उपरांत 1987 राजभास 1985 ते 87 अशें राजभास आंदोलन जालें. आनी ह्या राजभास आंदोलना 555 दिसांचें तें आंदोलन. ह्या राजभास आंदोलना उपरांत आमची राजभास कोंकणी जाली. आनी दर एका देशांतल्या दर एका राज्याची एक वेगळी भास आसा. महाराष्ट्राची मराठी, कर्नाटकाची कन्नड, तामिळनाडूची तामीळ, तेलुगू आंध्र प्रदेशाची अशी प्रत्येक राज्याची एक राजभास आसा. आतां तेलंगणा सुद्दां वेगळें आसा. तेलंगणा आनी आंध्र प्रदेश वेगळें आसून एकूच राजभास आसा दोगांयची तेलुगू. आमची तशें ना. आमची गोंया खातीर वेगळी राजभास आसा आनी महाराष्ट्रा खातीर वेगळी राजभास आसा. मराठी ही महाराष्ट्राची, गोंयची कोंकणी असो तो सगळो एकूण आढावो ताजो. म्हणटकच जे लोक आयज मराठी मागता तांणी खंय वचचें पडलें? तांणी जरूर महाराष्ट्रांत वचचें पडलें. आनी म्हणून हांवें तो पोस्ट बरयलो की जांकां कोणाक मराठी जाय ताणें महाराष्ट्रांत वचचें. सादें सिंपल गणीत. हाजेर FIR जाता कितें जाता हो तांचो प्रश्न, तांणी करूं. कितें सो तुमचो उद्देश कितें आशिल्लो? आमचो उद्देश असो की इतली आमी राजभास आंदोलनां जालीं, सगळे इतले हांगासर वाद जाले आनी ह्या वादांतल्यान आमकां आतां कुशीन सरपाक जाय. उद्देश हो की अशेंच जर आमी दर 10 वर्सांनी 5 वर्सांनी जर अशेंच जर वाद करपाक लागले, अरे ताची सोडणूक जाली. कोंकणी राजभास जाल्या उपरांत 1992 8 शेड्यूल भारतीय घटनेच्या 8व्या परिशिश्टात कोंकणी गेली आनी थंय वाद कसलोच ना. म्हणटकूच जर वाद ना जाल्यार आमी परत परत वाद कित्याक उपरासून काडटा? कोण काडटा? आनी जे कोण काडटा जे म्हणटा की हांगा राजभास मराठी जावंक जाय. आनी मागीर सहज म्हणचें पडलें म्हाका की हांवें फेसबुकार बरयलें की जांकां कोणाक मराठी जाय तांणी महाराष्ट्रांत वचचें. आप खोशेन वचचें म्हणलें हांवें. ताजेर बरयल्लें आसा वाचा मुद्दाम, खोशेन वचचें, आप खोशेन वचचें. तुमकां कोण विचारचो ना. म्हणटकच हांगासर सगळें हें मिटलां तरी तुमी जर वाद करता, तरी जर कितें तरी विपर्यास करता ह्या गजालीचो जाल्यार मागीर बरोवचेंच पडलें. आनी बरोवप हें अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य जें म्हाका घटनेन दिलां. दर एका नागरिकाक हांगासर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिल्लें आसा. जाय तें बरोवपाक. तें कित्याक? इंदिरा गांधीचेर इमर्जन्सी आसतना लोकांनी कितलेशेच बरयलें, कितलेशेच आयज जे सत्तेर आसा ताणीय बरयलें. तांकां प्रत्येक फावटी जर ह्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या विरोधात वचून जर अरेस्ट केल्ले, FIR घातलो जाल्यार कितें जावपाचें? आतां जर म्हजेर ह्या स्वतंत्र गोंयांत स्वतंत्र देशांत हांव वावुरतां, म्हजी अभिव्यक्ती हांव व्यक्त करतां जाल्यार म्हाका FIR घालता जाल्यार तांचो प्रश्न तो घालूं. सो गोंयांत कोंकणीक राजभाशेचो दर्जो आसा. हय. पूण गोंयांत मराठी पेपर जास्त वयता सप्ता आनी कोंकणी पेपराक चडशें हें मेळना. सो अशें कित्याक लागून जाता? एक गजाल म्हणजे आमी पयलीं सुद्दां जेन्ना गोंय स्वतंत्र जालें तेन्ना वेळार मराठी शाळा सुरू केल्यो मुख्यमंत्री. त्यो जर कोंकणी केल्ल्यो अशें धरया जाल्यार कोंकणी पेपर येवपाचे. पूण तें जालें ना. प्रत्येक जाण मराठी वाचपाक लागलो. एक जालें. दुसरी गजाल आमी फक्त पेपरांचेच कित्याक पळोवया? तुमी जे आयज कितें चॅनल चलयतात वेगवेगळे ते सगळे कोंकणीन चलता. म्हणटकच ते सगळे कोंकणीन चलता आसतना आमी म्हणुया की मराठीन चलता म्हणून ते. आतां आमकां जेन्ना आमी शिकले मराठी तेदे वेळार शिकतकच आमी मराठी वाचूंक लागले. हांवूय मराठींतल्यान शिकलां. म्हाका दुस्वास कसलोच ना. तांच्या परस हांवें चड फावटी ज्ञानेश्वरी वाचल्या, तांच्या परस तुकाराम कथा हांवें चड वाचल्या. कारण म्हाका अभ्यास करपाचो आशिल्लो. कितें आनी जें ज्ञानेश्वरान प्राकृत केलें, संत ज्ञानेश्वरान जें प्राकृत केलें तें मराठी संस्कृताचें मराठी केलें न्ही, तेच तरेन म्हणजे लोकांक सुदरावपाक
अशा लोकांनी जांकां सुदारणा नाका आशिल्ली अशा लोकांनी ज्ञानेश्वराक सुद्दां वाळीत घालो ते म्हाजेर एफआयआर केलो म्हणून कितें जावपाचें. सो तुमी पुलिसाचे हेका समोर जावपाक तयार आसा? म्हाका विचारीत जाल्यार तुमी आतां कशे आयल्यात तशेंच जर ते आयले जाल्यार हांव तांकां येवकार दितलो, वेलकम करतलो.